जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांवें वेंचून काडलेले कोण म्हण हांव जाणा. जेजू म्हणटा, हांवें वेंचून काडलेले कोण म्हण हांव बऱ्यान जाणा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, चिंतया तुमची एक कंपनी आसा आनी ह्या कंपनीक एक बरो कामागार जाय. तुमी ॲड घालतात वा कोणा लागीं सांगतात आनी कामाक काम सोदून तरणाटे येतात. तुमकां हो मनीस जायत, ही व्यक्ती जायत म्हणून कशें विचारतात? कितें विचारता तुमी? पयलें तुजें क्वॉलिफिकेशन कितें, तूं कितें शिकलाय, तुका कितें कळीत आसा? म्हज्या ह्या कंपनींत, म्हज्या ह्या वावरांत तूं सांगात दिवंक शकताय की शकनाय? तुका कितें क्वॉलिफिकेशन आसा? तितलें मात्र न्ही, स्किल कितें आसा तुजे कडेन, स्किल्स कितें आसात? खंयच्या एका संगतीन तूं हुशार आसूंक जाय. एकच तुवें तुज्या कामान तुका बरें जाणवय आसूंक जाय, वा नाजाल्यार तुका बरें उलोवंक कळीत आसूंक जाय, बरें कम्युनिकेशन आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्या मिटिंगाक वचोंक आसता, दुसऱ्या क्लायंटांक तुवें हाडूंक आसता, तांच्या लागीं उलयचें पडटा. तूं कितें विकताय त्या विशयान तुवें तांकां बरें समजयचें पडटा. सकट जाय. तुज्या लागीं कितें स्पेशल कितें आसा? कित्याक हांवें तुका म्हज्या कंपनींत कामाक काणगेचें, हें सगळें पळयता. स्मार्ट आसा गी? दिल्लें काम त्या आवदे भितर करूंक शकता गी तो? वा ताच्या कामांत तो चतूर आसा गे, हुशार आसा गे? इतलें मात्र पळयल्यार पुरो गी? ताचें स्मार्टनेस, ताचें स्किल्स, क्वॉलिफिकेशन इतलें मात्र पळयल्यार पुरो गे? आनी कितेंय जायचें? आनी एक संगत आसा भोव गरजेची, तो कितलोय स्मार्ट आसूंक पुरो, कितल्या रितीन कितलेय परिणत आसूंक पुरो, क्वॉलिफिकेशन बरें आसूंक पुरो, पूण फायनली आमी पळयता हो मनीस ऑनेस्ट आसा गी, प्रामाणीक आसा गी, म्हज्या पयशांत खंयपणी सोडून करीत गी, एक दोळो दवरता. आमी विचारना ताचे कडेन तूं प्रामाणीक आसाय गी, तें विचारना. बट वी वील ऑलवेज सी वेदर दीस पर्सन इज ऑनेस्ट. प्रामाणीक आसा गी, हें भोव गरजेचें. कित्याक हांगासर धनी म्हणटना तो ताच्या कामाच्या थंय चड जागृत जाता. थोड्या तेंपाक तो म्हणूंक पुरो, हांवें कोणाक विसलां ताका हांव जाणा, तो म्हजो बरो काम आसो, तो कितें काम करता, कशें केदळ येता, केदळ चलता, कशें ताच्या पयशांत कशें डिलींग ताचें जातात, म्हाका सारकें कळीत आसा, हांव ह्या मनशाक बऱ्यान जाणा. पूण जर एकाद वेळा खंयपणी हाणें खंयी गोलमाल करूंक सुरू केलें, आयिल्ल्या गिरायका कडेन खंयी ताचेंच एक बिजनेस सुरू केलें, वा तें सोडया, खंयी आयिल्ल्या गिरायका कडेन इल्लें रीण खाण घेवंक सुरू केलें, त्या वेळा मर्याद कोणाची वेता? त्या वेळा धनी म्हणटा की हांव म्हाका जाणा, बऱ्यान जाणा, आसो दी. ना, केदाळा धनयाचे पयशे खंयी चड उणे जावंक सुरू जातात म्हणटना धनी सांगता, ना आनी आसोंक नजो, हो आसल्यार म्हजी कंपनी बुडता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, हेंच देव आमचें थंय सोदता. प्रामाणीकपण. आर यू ऑनेस्ट? तुजें थंय प्रामाणीकपण आसा गी? आमी पळयता आयच्या पयल्या वचपांत सावलो, ताका पयलो राय म्हणून इज्रायलाक नेमक केल्लो. कितें क्रायटेरिया, कितें ताच्या लागीं आसलें? तुमी वाचल्यार तुमकां कळटा. सावलो एक ग्रेस्त बापायचो पूत, ग्रेस्त काय ताच्या बापायक आसली, आनी हो सोबीत थंयसर बरयलां, देवाचें उतार सांगता, सगळे इज्रायलांत ताचे इतलो सोबीत कोणी नातलो म्हणून आमकां कळीत ना. तशें बरयलां, ताचे इतलो सोबीत कोणी नातलो. आनी तो सक्टां प्रास ताची तकली इल्ली वयर खंय, म्हळ्यार इल्लोसो उबार येसो लांब दीग आसूंक पुरो. तशें म्हणटा आसतना एक हिरो मॅटेरियल म्हणयत, एक राय जायची जाल्यार एक दिसाचें न्ही गे. मोट्टो राय जाल्यार, मोट्टो कुडला जाल्यार कोण केअर करता? कोणें आसूंक गात. इल्लोसो उबार येसो, उंचाय येसो, दिगा येसो, इल्लें ताळो घट्ट आसो, लांब दीग आसून ताळो इल्लो किंद्री आसा जाल्यार सकड आसतलें ना. सक्कड रितीन पळोवंक सोबीत उंच दिगाय सक्कड आसा, सगळे हिरो मॅटेरियल राय जावयेत.
आनी देवान सामुएला कडेन सांगून ताका राय केलो. आनी ताचे उपरांत सावलान बरेंच केलें, बरें केलें. जायतीं झुजां तो जिखलो, जायते ताचे दुस्मानां ताणें दुस्पाटयले. कोणीय ताच्या मुखार रावंक सोकोंक नात. ताचे विरोध कितेंय उलोवचें तसलें कोणी नातले. आनी ह्या संदर्भार एक दीस सावल देवा विरोध वेता. जें कितें देवान करूंक नजो म्हण सांगलें तें करता. कितें करता? फिलिस्तिना कडेन लढायेक वयच्या पयलें, झुजाक वयच्या पयलें एक सॅक्रिफीस भेटेचें आसलो. कित्याक आमी जिखोवंक जाय म्हणल्या खातीर सॅक्रिफीस भेटेचें आसलो. गिलगोलांत वचून सावल राखता. कोणाक? सामुएलाक राखता. कित्याक सामुएल प्रवादी आनी याजक. कोणें बलिदान भेटोंक जाय? एका प्रवाद्यान आनी याजकान. सामुएल आनीक गेल्लो, फाटी येता आसतना वेळ जालो म्हणून सावल बिलकूल राखना. कित्याक आतां ताचो अधिकार, ताचें बळ ताणें सांगलें जाता, सक्कर ताच्या हातांत आसात. त्या देखून तो चिंता हांवूच बली भेटयता. कितें जाता? कांय जायना, म्हाका वचोंक वेळ जाता. तो राखना. आनी केदळा तो बली भेटो मुखार सरता. देव थंयचे थंयच तक्षणच म्हणटा, हांवें तुका नेगारला. आय हॅव रिजेक्टेड यू. कित्याक? तूं प्रामाणीक रावलो नाय. जें उतर तुवें म्हाका दिल्लें, जें कितें तुवें म्हाका बसयलें तें तुवें करूंक नाय. ताचे उपरांत आमी वाचता सामुएल ताच्या मरणा पर्यंत सावलाक पळोवंक वचोंक ना खंय. कित्याक सर्वेस्पर ताचे सांगाता नातुल्लो, ताचे सांगाता सर्वेस्पर रावलो ना. पळया, आमी पळयता हांगासर हिस्ट्रींत जाल्लें, इस्रायलाच्या हिस्ट्रींत जाल्लें एक गडीत. हांगासर देव सयत कोण प्रामाणीक ना ताचे सांगाता आसना, ताचे सांगाता रावना. कित्याक तो मनीस कितलोय पाड आसूंक पुरो, ताणें कितेंय सूख केल्यार जावंक पुरो, कितले फावटी तूं सलवाला जावंक पुरो, हें देव पळयना. बगार तूं प्रामाणीक आसाय गी, तूं सुकोवंक पुरो, पूण परतून पाटी ये. ताचे उपरांत सामुएलाक देव सांगता, दाविदाक तूं माग वचून माग. कित्याक देव थंयसर ताका पळोवन म्हणटा, म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा, म्हज्या काळजा सारको म्हाका मेळ्ळा. हांवें चिंतलें तशेंच कसलोच एक भुरगो म्हाका मेळ्ळा, ताकाच तूं राय कर. दावीद पडोवंक ना गे, दाविदान सूख करूंक ना गे, दाविदाक देवान देवळ बांदूंक सोडलें गे ना. तोय सुकोवन पडलो, पूण केदाळा तो सुकलो. त्या कडेन फाटी येयलो आनी म्हणालो, सोम्या म्हजी काकुळट कर, हांव गुंडा येता उलो मारता, कित्याक हांव पातकी, म्हजी सूख जाल्या. सावलान तशें करूंक ना. सावलो दाविदाक नाश करूंक दवलो, कित्याक म्हजे उपरांत तो राय जाता, ताका हांवें नाश करूंक जाय. पूण दाविदान बिलकूल केदाळ सुकोवन पडल्या वेळार तो परतून उठोन फाटी येता आनी म्हणटा, सोम्या म्हजी काकुळट कर. आनी देखून म्हणण्याच्या पुस्तकांत आमी भोव अर्थभरीत रितीन वाचता, प्रामाणीक मनीस 7 फावटी पडल्यार तो परतून उठोन येतलो. प्रामाणीक मनीस जाल्यार मात्र तो 7 फावटी पडल्यार, कितले फावटी पडल्यार तो परतून फाटी येतलो सर्वेस्परांत. कित्याक तो जाणा ताची अस्कत काय, तो जाणा ताचें बळ, कोणा थंय ताचें बळ आसा म्हूण तो जाणा. देखून आमी समजता प्रामाणीक म्हूण मनशां तें भोव गरजेचें. देखून आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता, कोणी साकोर दनया प्रास व्हरतो न्हय, कोणी धाडटेल्या प्रास व्हरतो न्हय. आतां इलेक्शन येता आसा मे 10 सगळें वोट घालतात की पिकनिकेक वचोंक आसा की त्या दीस, मानसाक वचोंक आहा की भुरग्यांक घेवन रजा आसा त्या दीस. पिकनीक वचा, पूण वोट घालूंक आसा पयलें सकाळीं वचोन वयगूड आसा मे 10. आतां आमच्या घरांनी, तुमच्या घरांनी आतां थोडे येतात सेवक साकोर येतात, वोट विचारून येतात. आमी तांच्या लागीं क्वॉलिफिकेशन विचारता गी, तूं कितलें शिकलाय, आमी विचारना. आमकां गोत्त आसा तुजे स्किल्स कितें, तुज्या लागीं स्पेशल म्हूण कितें आसा, कित्याक हांवें वोट दिवचें विचारता गी, बिलकूल विचारना. पूण आमकांच आमी सवाल करून विचारूंक जाय, हो मनीस प्रामाणीक गी, हांवें प्रामाणीक जावन हाचेर फाती येवेत गी म्हणून हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार हांव धनी हांगासर, तुमी सगळीं धनी. कित्याक आमी परजे राजांत आसा. प्रजाप्रभुत्व म्हळ्यार कितें, परजाच धनी हांगासर, साकोर न्हय. आमी साकोर न्हय कोणी. आमी वोट घालता म्हळ्यार ह्या मनशाक आमी धाडटा. देखून धाडलेलो धाडटेल्या प्रास व्हरतो न्हय. धाडटेलीं कोण हांगा, फुडारपण चलोवंक धाडटेलीं कोण, आमी.
आमी धाडटा देखून आमी धनी धाडलोलो न्ही, धाडलोलो साकोर, धाडलोलो सेवक. आनी त्या देखून आमी समजूंक जाय परजे राजांत आमी आसतना आमी प्रामाणीक मनशाक विंचचें भोव गरजेचें. तो मनीस वोट विचारना आयिल्लो मनीस प्रामाणीक जावन ताणें सांगलें बरें करूंक शकता गी, ताका तितली बुदवंतकाय आसा गी, पार्लिमेंटांत वचून उलोवंक ताका जाता गी, भास ताका येता गी, हें पळयचें गी नाका. हाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? ताची न्ही. कित्याक म्हळ्यार तो चिंता म्हज्यान जाता म्हणून, पूण हांवें चिंतची हाका जाता गी म्हणून. तें प्रामाणीकपण म्हाका आसूंक जाय. देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमी समजता परजे राजांत आसतना आमी कोणाक विंचूंक जाय? प्रामाणीक आनी विश्वासी मनशाक विंचूंक जाय. म्हणण्याचें पुस्तक आमी वाचता अध्याय 26 आनी वळ 16. थंयसर आमी वाचता प्रामाणीक मनीस 7 फावटी पडल्यार तो उठतलो. देखून आतां आमी वोट घाल्ले पुरो येदोळ इतल्या वर्सांनी घाल्ले, तांणी सुखीत करूं नात गे, कोणीय भ्रश्ट नात गे, भ्रश्टाचारी कोणी नात गे, तांणी सुखीत करूं नात गे, हगरणां करूं नात गे, सगळ्यांनी केल्या. पूण कोण म्हणी वळखला गे, हांवें केलां वय चूक जाली देखून हांव रिजायन करता म्हणलें आसा गे. थोडे आसात, हिस्ट्रींत आसा. तुमी पळोवंक गेल्यार पयलें जायते मनीस तसले आसले. केदाळा खंयगी एक रेल एक्सिडेंट जालें, खंयगी तांच्या चुकी वरवीं जालां, त्या देखून रेल्वे मिनिस्टरान हांव अधिकाराक रिजायन करता म्हणून दिल्ले आसात, नात म्हणून न्ही, आजुनूय आसतले, पूण भोव उणे आसात. देखून आमी सोदूंक जाय कोण तो प्रामाणीक मनीस आसतलो. कंप्लीट न्ही जाल्यार इल्लेशेपणी प्रामाणीकपण ताचें तें आसा, इल्लीशीपणी मान मर्यादा आसा, इल्लीशीपणी पाप बिरमत आसा, तसलो मनीस कोण मेळटलो हें आमी सोदचें भोव गरजेचें. म्हणणेचें पुस्तक परतून आमकां सांगता प्रामाणीक मनीस अधिकारार आसल्यार लोक संतोसता. प्रामाणीक मनीस अधिकार आसल्यार लोक संतोसता. ऐका, पूण नसत्या मनशान राजवट चलयल्यार लोक पिरंगता म्हणून रोडोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार वोट घाल्ला मितले आमकां रोडोंक जायना, पिरंगता. कित्याक म्हळ्यार कंप्लेंट करूंक कितें येयना, दूर दिवंक कितें येयना. कित्याक वोट घाला आमी आतां कोणा कडेन दूर दिवचें. देखून प्रामाणीक मनशान अधिकार आसचें भोव गरजेचें. नश्टो मनीस अधिकार येता जाल्यार कितें जाता हांगासर पळया. न्याया वरवीं राय देशाक तिरासण दिता. जो अदीक सूंक वसूल करता तो त्या देशाचो नाश करता. जर प्रामाणीक मनीस अधिकारार आसा तो दुबळ्यांक कितें जाय तो जाणा, दुबळ्याची हक्कां कितें म्हूण तो जाणा. देखून दुबळ्यांक कितें गरजेचें तो करता. पूण जो कोण मनीस नश्टो आसा ताका दुबळ्याची कांय भिरांत ना, वा दुबळ्या विशयांत कांय पडोवन वचूंक ना. आपणाक कितें जोड येता म्हूण चिंता, तो सूंक सडयता. देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी समजूंक जाय आमी कोणाक विंचचें. प्रामाणीक मनीस खंयसर मेळटात, खंयसर मेळटले. जे कोण आतां वोटाक आसात, वोटाक रावल्यात, तांचे पैकी कोण प्रामाणीक म्हूण विंचचें आमचें काम. तें हांवें सांगून दिवचें न्ही, तुमकां कळीत आसा. कित्याक तूं धनी, तूं ओनर, तूं कोणा वोट घाल तें तुजेर सोडलें. पूण तो प्रामाणीक आसा गी म्हूण हांवें विचारूंक सांगीत. तो प्रामाणीक आसा गी म्हूण तुमी विचारा, तुमकांच विचारा. आनी तुमकां भोगता हो मनीस जायत, जें कितें तो सांगता तो करता म्हूण तुमकां भोगता जाल्यार खंडी जावन ताका वोट घालचें भोव गरजेचें. देखून आमी समजता आतां कितें जाता, एका फाटल्यान त्याच परतीच्या आनी एकलो रावता, ताका विरोध जावन आनी कोण रावता, 4 जाण एक कडेन रावतात. आमी कोणाक वोट घालचो? आतां हाका घाले जाल्यार तिसले फावट विन जाता, ताका गेल्यार हे विन जाता. कित्याक म्हळ्यार पुरा गोंधळ जावन गेला, पुरो गोंधळ जालो. आतां कितें करचें? खंय फुडें म्हजो घाल्लो वोट वेस्ट जालो जाल्यार ताचे न्हू घालनासतना वगत रावचें म्हूण चिंतूंक पुरो. हांवें घाल्लो वोट घालन तो मनीस जिखना जाल्यार आनी कोण जिखलो जाल्यार फाल्यां खालें करचें. कम्युनिजम युरोपांत कितले वर्सां आसलें तुमी हिस्ट्री वाचून पळया, तुमी जाणारी हुशार आसा तुमी. कम्युनिजम युरोपांत कितले वर्सां, कितले गट बळादीक जावन आसले. आज युरोपांत कितले गडे आसा कम्युनिजम, कितले गडे आसा तेंय सोदून पळया. पापसाहेब तवळचो पापसाहेबान कम्युनिजम मनशाक स्वतंत्र जावं जिवंक सोडिना म्हणून तांचे विरोध जोंक उलो दिल्ल्या वेळार थोडे आसले की आनी म्हणाले तूं एकलो मनीस कितें करूंक शकताय, तूं एकलो मनीस, तुजो एक वोट, तुज्या एका वोटान कितें जाता. आज आमी गोवान पळयल्यार युरोपांत कितल्या राष्ट्रांनी कम्युनिजम आसा, आमच्या गांवांत खंय आसा.
कितलें आसा देखून मोगाच्या भावांनी भयणी देखून चिंतचे नाका म्हजो एक वोट न्ही वडना त्या दीस रजा आसा देखून हांव आज एक पिकनिकाक वता वा आज इल्लीशी सुटी आसा घरा इल्लें काम आसा तें करता वोट वडना सांजेर गेल्यार वडना सांजेर जाता आनी दनपारां न्हीद येता न्हिदतात मागीर मागीर वचोंक नाका वडना कांय जायना न्ही तुज्या एका वोटान तूं विन जावंक पुरो एका वोटान कितलेशे धाकले आसात एका वोटान तुज्या एका वोटान तुवें गलनातल्या वरवीं आनी कोण गिवीन जाल्लो त्या देखून तूं प्रामाणीक नाय जाल्यार फाल्यां सकाळीं तुवें विचारूंक जायना हो मनीस प्रामाणीक कशें विचारचें हांवें वोट घालूं ना हांव प्रामाणीक न्ही म्हज्या जबाबदारेंत हांव चुकलां जाल्यार हांवें कशें विचारचें तूं प्रामाणीक तुवें केल्लें दिल्लें हांव उतर दिलां तें सम केलां गी तूं करताय म्हणलें केलां गी विचारूंक जायना देखून मोगाच्या भावांनी भयणी आज आमी मागोवंक फावो एक बऱ्यांतलो बरो मनीस बऱ्यांतली बरी पार्ट बऱ्यांतलो बरो सरकार आमच्या मुखार येवंक जाय कसलो सरकार सगळ्यांक सांगाता वर्सो सरकार एका समुदायाक मात्र वयर करना बाकीच्या पुरा कोणूय नाका तुजो वोट नाका तुजोय नाका आमचो मात्र बरो ना तसले मनीस नाकात कित्याक हें परजे राज तूं धनी ते धनी न्हय गेल्या उपरांत ते धनी म्हणटात पूण आमच्या हातांत आसा सगळें त्या देखून कोणाक वेंसीचे सगळ्यांक सांगाता वर्सो सगळ संख्या उण्या संख्येत आसूं पुरो चड संख्येत आसूं पुरो कोणीय आसूं पुरो सगळ्यांक सांगाता वर्सो मनीस आसा जाल्यार पार्ट आसा जाल्यार सरकार आसा जाल्यार तांकां वेंचचें आमचें काम तें आमी सारकें करीचें आनी हांवें म्हळें आमी मागोवंक जाय खंडीत मागोवंक जाय सदांय मागोवंक जाय हांगा भावर तेंची मागणी म्हणटा आनी मागता मागल्यार पुरो गी त्या दीस वोट घालीचे आमची सवय क्रिस्तांवांची ती एक आसा मागता वोट घालना कित्याक आमकां मागचें सुलभ थंय वचून वतान रावचें कोणें देखून मागल्यार पावना वोट घालीचे हें आमचें कर्तव्य देखून देवाचें उतर आमकां सांगता प्रामाणीक मनीसाधिकार आसल्यार लोक संतोसता जर नसतो मनीसाधिकार आयलो जाल्यार लोक पिरंगता जर आमकां पिरंगोवंक जाय तर विंसवण आमची जर आमकां संतोशान जिवंक जाय ती विंसवण आमची देखून मोगाच्या भावांनी भयणी हें देवाचें उतर आमकां जागोवन दितें आसा म्हजें काम हांवें करूंक जाय बाकीचें सगळें देवाच्या हातांत सोडचें हें करूंक आमी प्रयत्न करया